आयज आमी पळयता हे धर्मशास्त्री आनी फारिसी जेजू लागीं एक खुणा मागतात आनी जुदेवा मदें न्हू तांचें एक एटिट्यूड म्हणल्यार तांकां कितें पळयल्या बगर ते कांयच मानून घेवचे नात. तांकां एक खुणा जायीच. आनी आयज आमी पळयता हे धर्मशास्त्री आनी फारिसी जेजू लागीं मागतात. आमी पयत पुस्तकांत पळयत जाल्यार न्हू देव जायते फावटी जायते घोडयेक एक खुणा दिताच. जेन्ना केनान आपल्या भावाक आबेलाक मारलो ताचे तकलेर हांगा एक माक घातलो देवान, एक खुणा कशी परतून. मागीर आमी पळयता नोहा जेन्ना तो ताचे तारू तें धरणीर लागलें तेन्ना देवान एक खुणा दिल्ली, एक रेनबो कसो. आयज मोगाचे भावन भयणो हे धर्मशास्त्री जेजू लागीं मागतात, पूण तांचें कारण आनी तांचें मत कितें तें आमी समजून घेवया. कित्याक न्हू ते आतां एक धार्मीक फुडारी आसले पूण ते हे लोकांक ते सारके गायड करिनासले, सारके ते सारक्या मार्गार चलून व्हरनासले. आनी आतां हांगा एक आनीक एक मनीस येता जेजू येता आनी तांचें हें जें कितें तें काम करचें आसात जेजू आपणाचेच दुसरीच तरेन तो लोकांक देवा सोदचीं व्हरता तें पळोवन तांच्यान तें सोंसूंक जायना जालें. आनी ते ताका मासया म्हूण मानून घेवंक, विंचून काडलेलो मानून घेवंक ते तयार नासले. आनी आयज ते जेजू लागीं ही खुणा मागतात आनी जेजू ताकाच लागून हो जबाब दिवन म्हणटा ही जावन आसा खोटी आनी घातकी संस्कृत. कित्याक जेजून जायतीं मिलाग्री केल्ल्यो, जायतीं विस्मिताय केल्लीं, जायतें प्रवचन केल्लें, तरी आसतना ते मानून घेवंक फाटीं सरतात.